वर्साचो सादो काळ 8वें सातोळे बुधवार. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. शीस जेरुजाल्याक चडून वेताले. जेजू तांचे फुडें चलतालो. ते घाबरलेले आनी फाटल्यान वेताली ती भियेल्ली. 12 जाणांक नव्यान कुशीन व्हरून आपणाक घडचें आसा ते विशीं अशें तांकां सांगूंक लागलो. पळयात, आमी जेरुजाल्याक चडून वेता आनी मनशाच्या पुताक महायाजकाच्या आनी धर्मशास्त्रांच्या हातान घालतले. ते ताका मरणाचे फर्मोण मारतले आनी ताका विदेशांचे आधीन दितले आनी ते ताच्यो मस्कऱ्यो करतले. ताचेर थिंपी उडयतले, ताका जेरमोत दितले आनी जिवेशी मारतले. आनी 3 दिसां उपरांत तो परतून जिवंत जातलो. जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी जुआव ताचे सरशी आयले. तांणी ताका म्हटलें, गुरुजी, तुवें आमकां एक उपकार केल्लो आमकां जाय. ताणें तांकां म्हटलें, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय? ताणें म्हटलें, तुज्या वैभवान एकलो तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसरो तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी. जेजून तांकां म्हटलें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळत. हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमच्यान पिवंक जायत, वो हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमच्यान घेवंक जायत न्हू? तांणी जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमी पियेतल्यात आनी हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमी घेतल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्या वा दाव्या हाताक बसूंक हें म्हजी स्वाधीन ना. ते निर्मिल्ले आसा तांकांच. बाकीचे 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआवाचेर तिडले. देखून तांकां आपणा सरशी आपोवन जेजून तांकां म्हटलें, विदेशामध्ये तांचे अधिकारी म्हटलेले आपली पदवी तांचेर जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपली सत्या तांकां दाखयतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत ताणें तुमचो सेवक जावचो आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदीत ताणें सगळ्यांचो चाकर जावचो. कित्याक मनशाचो पुतूय चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्तांचे सरोणे पासत दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हे वाखांडी तुका क्रिस्ता. नियाळ प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या कोश्टा मरणाची आनी पुनर्जीवनपणाची खबर करता. पूण शिसाच्या मनान तें रिगोना. परतें जाल्यार जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआव हांकां जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसूंक अधिकाराचे आनी व्हडपणाच्यो सुवातो जाय. तशें दुसरे 10 जाणूय ह्या दोगा भावांचेर तिडले. हें सगळें पळोवन जेजू तांकां शिकवण दिता. तो म्हणटा, विदेशामध्ये आनी तांचे अधिकारी म्हटलेले आपली पदवी तांचेर जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपली सत्या तांकां दाखयतात म्हूण तुमी जाणात. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत ताणें तुमचो सेवक जावचो आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदीत ताणें सगळ्यांचो चाकर जावचो. कित्याक मनशाचो पुतूय चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्तांचे सरोणे पासत दिवंक आयला. आमी आमच्या सुम्या जेजू भाशेन
आमचे जिवीत दुसऱ्यांचे सेवे चाकरेक ओपून दिवच्याक पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती आनी देव बापाची कृपा आमकां मागुया. आमेन.